प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 7 ते 9 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 verses 7 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकोन घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवोवन जाला अशें म्हणत, दुसरी कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचे शीस हांवें तर कापले, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका कशा पळोवंक तो आशेतालो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां त्या शिवर्तमानाची सजमणी आमकां मेळपाक ह्याचे पयलीं कितें घडलें तें आमी पळोवया. कालचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन आमी पळयलां कशें जेजून देवाचें उतर परगट करीत लागलो. आनी भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त तेन्ना ताची खबर नासली, पूण जेजून आपल्या 12 शिसांक धाडलेले आनी हे 12 शीस देवाचें उतर घेवन दुसऱ्यांक बरी करूंक देंवचार काडूंक हें सगळें काम केल्लें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू घडटाल्यो आनी जेजू आतां हांगा थंय वचोन शिवर्तमान परगट करून लोकांक पेखोणी मिलाग्री करूंक लागलो, हेरोद पातशाय आतां ह्यो खबरो आयकता. हेरोद पातशायच्या कानार पडटा की आतां जेजू ह्यो मिलाग्री कोत्ता, अजापां कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, आमी हेचे पयलीं वाचले जाल्यार आमी पळयता की कशे भाशेन हेरोद पातशायन जोआन बातिस्ताचो जीव काडलेलो म्हणून. ताज्या जल्माच्या दिसा हेरोदाच्या चलयेन एक बरो दास केलो आनी हेरोद पातशाय इतलो खुशाल जालो की ताणें तिचे धुवेक सांगलें, हांव तुका म्हजी कितेंय जाय तें हांव दिवपाक तयार आहा, म्हजी ओद्दी पासून राजवटगी दिवपाक तयार आसा. जेन्ना ती चली हेरोदेसाची चली हेरोदेसा कडेन गेली आनी तिणें तिका मागलें की हांव कितें मागूं हेरोद पातशाय कडसून, तेन्ना तिणें म्हणलें, म्हाका जाय ह्या वेळार जोआन बातिस्ताचें जोआन बातिस्ताक मरण फावो. कित्याक भाव भयणीनो, जोआन बातिस्तान कितें केल्लें? हेरोद पातशाक सांगलेलें की तो संबंद जो दवरतालो हेरोदियासा बरोबर, हेरोदियास आसली फिलिपाची बायल, हेरोद पातशाच्या भावा फिलिपाची बायल आसली. पूण आतां हेरोद पातशाय ती आपल्या भावाच्या बायले बरोबर मोगान पडटा आनी आतां तिका तिचे बरोबर संबंद दवरून तो आतां पालासीन तिका दवरता. आनी जोआन बातिस्तान हेरोद पातशाक सांगलेलें, तूं कितें कोत्ताय तें सारकें न्हय, तूं कितें कोत्ताय तें सारकें न्हय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी क्रिस्तांव, आमी जेजूचे भावार्थी, आमी जेजूचे फाटलावदार, आमी जेन्ना ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना भाव भयणीनो आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी जेन्ना आमी पडयता इग्रोज मातयेन, आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी कितें देवाच्या उतराचे आड चलता, आमकां एक जबाबदारी आहा त्या लोकांक सांगपाक कितें तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय, मोगान सांगपाचें. आमी अशे भाशेन एका हिटलरा भाशेन वचोन अशें कोत्ताय बरें करना, तशें करना बरें करना अशें म्हणून आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमी तांकां मोगान सांगपाची जबाबदारी ही आमकां देवान दिल्या. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जोआन बातिस्तान हेरोद पातशाक सांगलें तूं कितें कोत्ताय तें सारकें न्हय, हेरोद पातशाक तें बरें लागोंक ना, हेरोदियासाक तें बरें लागोंक ना. आनी ती आतां वाट पडोवन आसली कशे भाशेन जोआन बातिस्ताक मरण फावो करपाक, कशे भाशेन जोआन बातिस्ताचो जीव काडपाक. आनी भाव भयणीनो, हेरोद पातशाय
मनशांक खोशी करपाचो मनीस आसलो. ही वॉज अ मॅन प्लीजर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना एक मनीस लोकांक खोशी करता पूण देवाक खोशी करिना, ताजी जी तो जो थाराव घेता एकदम वायट थाराव घेता. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे थाराव घेता, कोण जबाबदारी घेता, देवाक खोशी करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, ताजो जो थाराव आसता सदांच बरो आसता. लोक ताजेर राड येतलो, लोक ताका वायट करतलो, लोक ताका दुखयतलो, पूण भाव भयणीनो, लोक ताका नाकारतलो. वय, खूब लोक जो लोक देवाचें उतर शिकयता तांकां नाकारता, तांकां पयस दवरता. कित्याक तांकां तें बरें लागना. तांकां धर्म करपाक बरें लागता. आपली वाती घालपाक, फुलां घालपाक, तेर्स करपाक, मागणे करपाक, खूब उतरां उलोवपाक, हें करपाक ती सगळीं तयार आहात. पूण देवाचें उतर सत मानून त्या उतराचे प्रमाणे चलपाक कोणाक बरें लागना. आनी जो कोण सांगता लोक ताका नाकारता, ताजो जीव काडपाक चिंता. ज्या भाशेन हेरोदियासान आनी हेरोद पातशायन जोआन बातिस्ताचो जीव काडलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी म्हणटा आमी पाटलादार जेजूचे, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा की आमी भावार्थी, पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता काय? खरेपणी जे जेजून आपल्या उतरान आमकां सांगला पवित्र पुस्तकाचेर, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय? आयज अखेरीत भाशेन आमी एके शांत जाग्यार बसून आमीच नियाळ करुया. आमी देवा पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. आमी उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. वय, दुसऱ्यांक सांगत जाल्यार की तुमी सारकें करिना, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय म्हणून सगलो लोक आमकां खुशाल जावचो ना. पूण आमी भाव भयणीनो, देवाक खुशाल करतले हांव. जें आमी सांगूंक जाय तें करतले हांव. वय, लोक नाकारतलो, आमकां पयस दवरतलो, पूण आमी जेन्ना शासनाचें सूख एक दीस बगूंक पावतले हांव, तेन्ना देव आमकां म्हणटलो, जेन्ना तूं संवसारांत आसलोय, तुवें म्हजें उतर पाळलें, तुवें म्हजें उतर केलें. आयज हें शासनाचें सूख बगूंक तुका हांव म्हज्या राजवटकेन, म्हज्या स्वर्गा राज्यान हांव तुका भितर सरपाक दिता. हेंच करपाक भाव भयणीनो, आयजतान आमी देवाच्या उतराचेर रिगून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, तांचें जिवीत बदलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.